NTA परीक्षा मधल्या गैरप्रकारांक आळाबंद घालपा खातीर तशेंच पारदर्शकताय हाडपा खातीर शिक्षण मंत्रालयान शेनवारा 7 सदस्यांची उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली। इस्रोचो आदलो अध्यक्ष आनी IIT कानपूरचे आदले संचालक हे समितीचे मुखेली आसतले। ही समिती 2 म्हयन्यांत शिक्षण मंत्रालयाक अहवाल दितली। नीट परीक्षेच्या वादाचेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ही समितीची घोषणा केली। ही समिती NTAची रचना, कामकाज, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शकताय, हस्तांतरण आणि डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलात अनेक सुधारणा करपा खातीर शिक्षण मंत्रालयाक सुचोवणी दितली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।